Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मोल्या अभयारण्यातल्यान वचपी रेल्वे ट्रॅक दोट्टीकरण, हायवे 4 लेन आणि पॉवर ट्रान्समिशन इन्फ्रा प्रकल्प हे तिनूय प्रकल्प सध्या वादांत. ताचो लोकांक रोजगाराक उपेग कितें ताचे प्रस्नचिन्हूच. हे प्रकल्प आयात कोळशाच्या येरादारीक म्हूण बोवाळ. हातूंतल्या सावथ वेस्टर्न रेल्वेच्या कर्नाटकांतल्या वाघ संरक्षीत वाठारांतल्या वादग्रस्त मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाक अजून केंद्रीय रानवटी जीव मंडळान बावटो दाखयल्लो ना. 3 जुलयाक जाल्ले बसकेत मंडळान हो प्रकल्प राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाच्या अहवाला उपरांत चर्चेक घेवपाचें थारावन कडेक दवरलो. राखीव अभयारण्यांतल्या ह्या इन्फ्रा प्रकल्पाक क्लिअरन्सां मेळूंक जाय म्हूण गोंय आनी कर्नाटकांत अशे 2 वेगवेगळे भाग करून दाखयल्यात. तातलो कर्नाटकांतलो भाग केंद्रीय अधिकारिणी मुखार आडकला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले रानवटी जीव मंडळाच्या बसकेचे मिनिट्स आयल्यात. हे मिनिट्सां प्रमाण 3 जुलयाक जाल्ली केंद्रीय रानवटी जीव मंडळाची बसका. बसकेत सावथ वेस्टर्न रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाचो प्रस्ताव. ह्या प्रकल्पा खाला तिनय घाट, कॅसल रॉक, करंजोळ हो रेल्वे मार्ग दांडेलीचे 80 वाघ प्रकल्पांतल्यान वता. राष्ट्रीय वाघ संरक्षण अधिकारिणीन ह्या रेल्वे मार्गाविशीं अजून आपलो अहवाल दिल्लो ना. वाघ संरक्षण अधिकारिणीचो अहवाल नाशिल्ल्यान प्रस्ताव मंडळान दवरला कडेक. बसकेत वाघ संरक्षण अधिकारिणीचो वांगडी सचिव आशिल्लो. ताणें 15 दिसांत प्राधिकरणीचो अहवाल येतलो म्हूण सांगिल्लें. ते उपरांत राष्ट्रीय रानवटी जीव मंडळाची बसका अजून जाल्ली ना. ह्या आदी 2018 राष्ट्रीय वाघ संरक्षण अधिकारिणीन ह्या प्रकल्पाक हरकत घेतिल्ली अशें कळटा. आतां NTCA कितें रिपोर्ट दिता ताचेर व्हाया मोल्या कर्नाटकांतल्यान ह्या वादग्रस्त सावथ वेस्टर्न रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाचो फुडार थारतलो. प्रकल्पा खातीर 10.54 हेक्टर रानां जमीन वता. हातूंत 9.54 हेक्टर जमीन संरक्षीत रानां वाठारांत येता. ह्या प्रकल्पा आड कर्नाटक आनी गोंयांतले ग्रीन एक्टिव्हिस्ट कोर्टा मेरेन पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.